कोण तरी प्रदीप पालयेकर म्हणून येयलो आणि त्यांनी ती दाखय म्हटली म्हणून त्याने त्याच्या हातीन दिली. मागीर त्यांनी म्हाका रिटर्न दिवंक ना आणि त्यांनी म्हटले की आपूण ती ग्रुपांचेर घालता. आम्ही आउटपोस्टारून दिवया म्हणून आणि नाल्यार तेका हवालदार कोणा तेका कॉल करया म्हणून ते म्हणूंक लागलो आपूण करतात. साहेबान तेका फोन केलो. तो कितें म्हणूंक लागलो आपूण तुमच्याकडे हाडून दिना, कोण येता तो आपणाकडे येवनी. नमस्कार. आयज सोमारा रक्षाबंधना दिसा आख्खे गोंय राज्यभर एक अशी गजाल फामाद जाली ती म्हटल्यार मयड्या गांवांत मयड्या ब्रिजा कडेन एका मनशाक प्रदीप पालयेकर नावाच्या एका मनशाक एक भांगराचो मास्कोट मेळ्ळो आणि ताणे तो मास्कोट जो आसा तो त्याच्या ओनराक व्हरून रिटर्न पुलिसांच्या सहायतेन ताणे व्हरून त्या ओनराक रिटर्न केलो करताना आमकां दिसून आयलो आणि त्याच्या ह्या प्रामाणिकतायेचे जे उदाहरण आसा ताची चर्चा आख्ख्या गोंयभर जाताना दिसून आयली. पण नेमकी ही गजाल अशी आसा अशी जर तुमकां दिसता जाल्यार खंय तरी तुमी चुकला आणि ही नेमकी गजाल आसा कितें ही आमी जाणून घेवया. मॅडम तुजें नाव सांग आणि आयज नेमको तुज्या वांगडा मयड्यान इन्सिडंट कितें घडलो तो आमकां सांग. हांव तनिक्षा सतीश गोवेकर रावपी नाशनला. जेन्ना हांव म्हापशेसून येताले मयऱ्या ब्रिजा कडेन म्हाका एक ब्रेसलेट दिसली म्हणून हांव मातशें फुडें वचून टर्न मारून ती ब्रेसलेट येयली आनी उखल्ली आनी हांव घेवन ती थंयच रावली. मागीर कोण तरी पास आवट जातालो आनी तो रावलो. मागीर म्हाका तेणी विचारलें बाय कितें तें. हांवें म्हटलें कोणाची ब्रेसलेट रस्त्यार पडलेली ती म्हटलें. मागीर तेणी म्हणपाक लागलो ती कोणाची. हांवें म्हटलें म्हाका खबर ना. सो तेणी म्हाका म्हटलें ती मयड्या पंचायत व्हरान दी म्हणून. मागीर थंयसर कोण तरी प्रदीप पालयेकर म्हणून येयलो आणि त्यांनी ती दाखय म्हटली म्हणून त्याने त्याच्या हातीन दिली. मागीर थंयसरूच कोण तरी शेड पास जातालो. मागीर तेणी ते वचून ताका विचारली की ती ब्रेसलेट खरी ओ कितें तें. मागीर तेणी सांगलें आसा ती खरी. मागीर तेणी म्हाका रिटर्न दिवंक ना आणि तेणी म्हटलें की आपूण ती ग्रुपांचेर घालता. सो आतां हे ब्रेसलेट कोणी प्रदीप पालयेकरान तुज्या कडल्यान घेतलें. हय प्रदीप पालयेकर. आणि ताका तूं पयलीं वळखतालें अशें ना. आणि ब्रेसलेट घेवन तो गेलो. हय. सो तुजे फुडें एक्शन तुजी कितें आसली. मागीर हांव घरा गेलें आनी घरा वचून मम्मीक सांगलें. येस मॅडम. सो तनिक्षान तशें म्हटलें की ते घरा मागीर आयले आनी ताणें येवन तुमकां इन्सिडंट सगळो सांगलो. सो फुडें तुमी कितें केलें. हांवें मागीर ते प्रदीप पालयेकराक फोन केलो त्याच्याच मोबायला वरसून आणि ताका कितें सांगलें आमी आउटपोस्टारून दिवया म्हणून आणि नाल्यार तेका हवालदार कोणा तेका कॉल करया म्हणून ते म्हणूंक लागलो आपूण करता. सो हांव 10 मिनटां रावलें म्हणजे तेणी कॉल केलो आमकां कळटलें इन्फॉर्मेशन. मागीर हांवें म्हाज्या परत मिस्टराक फोन केलो अशें अशें जालां म्हणून. तेणी म्हाका डायरेक्ट सांगलें की तूं आउटपोस्टार वच आनी सांग म्हणजे चेडवाक अशें अशें मेवळ्या सगळो इन्सिडंट सांग. मागीर ते म्हणजे सांबाळटले कितें तें. मागीर हांव वयर वचून आमी इन्चार्जाक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. मागीर साहेबान ताका फोन केलो. तो कितें म्हणूंक लागलो आपूण तुमच्याकडे हाडून दिना, कोण येता तो आपणाकडे येवनी आणि आपूण तांकां दिता. हे कोणी प्रदीप पालयेकरान सांगलें. सो मागीर तेणी आमी रिपोर्ट मागीर बरोवन दिला आणि जेन्ना साहेबान सांगलें तूं म्हाजे कडेन दिना तू खंय म्हापसा आमच्याकडे दी कित्याक आमी हांगा कित्याक बसले लोकांची वस्तू म्हणजे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळपाकूच आणि खरें क्रेडीट म्हणजे हवालदाराकूच वचपाचें. अजय हवालदाराक तेणी सांगला तेन्ना तेणी मागीर ते आल्दोना ग्रुपाचेर घातला. मागीर म्हापसा PI कडेन गेला आणि तेन्ना तेणी हँडओव्हर केला. आमकां हितून क्रेडीट कांयच नाका पूण हे फॅक्ट कितें वयल्या आउटपोस्टच्या पुलिसांक लागून इन्चार्ज आहा तेका लागून ही तिका वोस मेळपाक पावल्या. खरें म्हणजे म्हाका हितून क्रेडीट घेवपाचें ना. ती वोस कोणाक मेळ्ळी तिच्या ओनराक पावली ती खरेंच बरें जाली. पण हे आउटपोस्टा वयल्या पुलिसांक लागून जालें आणि म्हाजे चेडूं खरें इनोसंटली तेणी सांगलें येवन आमकां घरा अशें अशें आपूण दिला म्हणून आमी ती आउटपोस्टार वचून हें केलें कंप्लेंट दिली. आनी म्हणजे आमचेर आनी फाल्यां सकाळीं कांय येवपाक नाका की म्हाज्या चेडवाक अशें अशें मेवळ्या म्हणून आमी सगळे स्पश्ट दिले ते करून. सो ती खरें क्रेडीट वचपाचें आउटपोस्टाक आल्दोनच्या.